नमस्कार योकार गोवा टुडे स्मिता येळेकार सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स। चिदंबरम म्हणटा लुईझीन टीएमसीचो मुद्दो जालो पोन्नो काँग्रेस लागल्या वेंचणुकेच्या तयारेक युतीचे कितें तें मागीर पळोवया कशी जावं वेंचणूक जिखतले। 18-19 ऑक्टोबराक ह्या टर्माचे निमाणे अधिवेशन 77 तारांकीत 221 अतारांकीत प्रश्न 3 बिलां भूमिपुत्र बिल अधिवेशनांतल्यान कडेक फुडल्या सरकाराच्या माथ्यार। जीएमसी पोस्ट ग्रॅज्युएट कोर्सांक एसटी एससी ओबीसीक आरक्षण हायकोर्टान केले रद्द। गोंयांतूच लागू केल्ले पीजी आरक्षण पीजी कोर्साक आतां मेरिटाचेरूच ऍडमिशन। सुदीन देवेन फडणवीसाक मेळून आयला म्हणून बोवाळ। सुदीन म्हणटा मेळूंक सोदतल्यांक ना म्हणिना। बीजेपीची युती ताका नाका मात थारावपाचें कितें तें मोगोचे कार्यकारी समितीन। फूट अँड माउथ दुयेंसान गोरवां दुधकारूय जर्जर। सरकाराची दुधकारांक स्वयंपूर्ण गोंयची ज्ञाना गोरवांक थड वाशिना ना खात्याक पडून गेल्ले ना दुधकार फुर्योज। आणि गोवा फॉरवर्ड काँग्रेस युतीची उलोवणी सस्पेंड। विजय उलयता नव्या सकाळची भाषा। गोवा फॉरवर्डाचो दोळो आशिल्ल्यातूच मतदारसंघांनी काँग्रेस बांदावळीची चिदंबरम स्ट्रॅटजी। लुईझीन टीएमसीचो मुद्दो फाटी पडलो। काँग्रेस वेंचणुकेचे तयारीक लागल्या। युतीचे कितें तें मागीर पळोवचें कशी जावं वेंचणूक जिखतले म्हूण काँग्रेसीचो इलेक्शन स्ट्रॅटेजिस्ट चिदंबरम उलयलो। लेखक दिलीप बोरकार गोवा फॉरवर्ड सोडून काँग्रेसीत गेला। पणजे काँग्रेस हाऊसात प्रदेश अध्यक्ष गिरीश आणि पी चिदंबरमा बरोबर पणजे पत्रकार परिषद। Whenever a decision is taken, you will be told about the decision. As I've said, our present effort is to get the party battle ready in all the 40 constituencies, and we are going about it in a systematic manner. Has the discussion begun? Well, whenever a discussion begins or a discussion ends, you will be told about it. There's a deadlock, sir, because of TMC coming in. Listen, I do not want to comment on other political parties. I can only speak for the Congress party, okay? But is it more challengeable because TMC center You are- is not coming with. You are free to draw your own conclusion. As far as I'm concerned, the Congress party is the pivot of the non-BJP opposition, and the Congress party will contest this election with the absolute confidence that we will win the election. Independently, right, sir? Because We without will TMC win the election. How we will win the election, you will know later. हे फावटी जर आनी 5 वर्सां बीजेपीच्या हातान गोंय जर गेलें आज कितें गेलां हें सगळ्यांक खबर आसा पूण लोक उलयनात कित्याक प्रत्येकाचे खंय ना खंय लागेबांदे आसतात कोणाक नोकरीची गरज आसता भंय आसता मागीर सारको मनीस बरोवंक भिता तुमी जाणात हांव कितले कॉलम बरयतालो म्हाका धमकी येवपाक लागली रिमांड कडेन म्हाका कॉलम बंद करचे पडले कित्या खातीर म्हजी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य घुसमट्टा तरी पूण हांव घरा बसून रावंक शकना आज हांवें निर्णय घेतला हांव दर दिसा कमीत कमी 3-4 वरां पक्षाक दितलो। आता ह्या हेजेर कितें जातलें ह्या हेजेर जे गोंयांत पोस्ट ग्रॅज्युएशन जे BBSक हें करतात मेडिकल हेका पोस्ट ग्रॅज्युएशनाक एडमिशन करतात तांकां गोंयच्यान जे भायले येतले फॉर SC ST and OBC they will be entitled but our own students from SC ST and OBC they will be deprived of their constitutional right and this is an deliberate attempt by BJP's government आणि घालप ते नंतर कोर्टाचेर की कोर्टान हें केलें म्हणून आनी हेजे खातीर तो सगळो हें गोंयचे जो अधिकार आशिल्लो स्टुडंट्साचो तो विड्रॉ जाता। ह्या हेजेर आमी सरकाराचे ह्या हेजेर आमी खंडन करतात हाजो निशेध करतात आनी बहुजन एंटी बहुजन पॉलिसी कंप्लिटली हायकोर्टाच्या ऑर्डरीन एक्सपोज जाल्ली आसा। 18 आणि 19 ऑक्टोबराक ह्या सरकाराचे निमाणे विधानसभा अधिवेशन।
भूमिपुत्र बिल बाद जाला. आता तो विशय फुडलो सरकार पळयतलो. बिल राज्यपालाक धाडिल्ले ना म्हूण सभापतीन स्पश्ट केलें. विरोधी पक्ष फुडारी म्हणटा अधिवेशन नांवाचें 2-3 बिलां दिल्यात, अजेंडार कांयच ना. जल्लीकट्टू भशेन गोंयांत धिरयांक मान्यताय दिवची म्हूण चर्चील प्रायव्हेट मेंबर बिल घालपाचो आसा. रिगार्डिंग दॅट भूमिपुत्रा बिल जे आसा न्ही, बातमी आसा दॅट इट हॅज बीन पब्लीश इन द गॅझेट म्हणून. कोणाचो भितून हें जाता देर इज सम कन्फ्युजन. वेन इट इज पब्लीश इन द गॅझेट जाल्यार बाबा ताका गव्हर्मेंटान गव्हर्नरान ताका एसेंट दिलें काय कितें अशें म्हणून असो गोंधळ जाला. जस्ट आय वॉन्ट टू क्लॅरिफाय इट दॅट वेन द बिल इज पास इन द असेंब्ली इट हॅज टू बी पब्लीश इन द गॅझेट. इट डजंट मीन दॅट गव्हर्नर हॅज गिवन द एसेंट टू द बिल. मातसो काही गैरसमज जाता लोकांच्या मनात. Bills will be there, which are always there. Okay. भूमिपुत्र अधिकारी बिल No, that the Bhumiputra Adhikari bill, Left, yeah. it will be allowed to lapse, and it needs much more wider consultation, which we will do in the next assembly session, because with the new assembly, with the new government, when everything will be new, Where we you will have will- a new bill at where that you will time, also if be there. required. बिझनेस एडवायझरी कमिटी मिटिंगेक जे तांणी अजेंडा दिल्या तातूंत भितर कांयच ना. आनी एक दोन बिलां दिल्या. दे आर ब्रिंगींग वन ट्री प्रिजर्वेशन एक्ट आनी एक कसलें आनी ते फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल दॅट ऑल्सो दे सेड दे आर नॉट ब्रिंगींग आनी सप्लिमेंटरी डिमांड इतलेंच आहा तें आनी कांयच ना. इट इज जस्ट ए फॉर नेम सेक म्हणटा तशें सेशन आहा तें. आणि आज आमी हांगा एसेंब्ली खातीर आयिल्ले. गव्हर्मेंटा कडेन एसेंब्ली खातीर चड वेळ ना, फक्त 2 दीस दिल्ले आसा. आनी ह्या 2 दिसांत आमी क्वेश्चन्स कितें काडटले. म्हजो तरी 19 तारखेक एकूच क्वेश्चन आयला. इश्यूज खूब आसा, पूण हे इश्यूज जेन्ना आमी एसेंब्लीत उलयतलो तितलो टायम आमकां मेळटलो काय कितें हो प्रश्न आज जालो. आनी 2 बिलां सकट क्वेश्चन अवर्स आनी बाकीचो बिझनेस असो धरलो जाल्यार ही एसेंब्ली ही भोवतेक ह्या टेन्युअराची आमची लास्ट एसेंब्ली. 2 दिसाचें सेशन आसून व्हडलें सेशन आसचें, चड करून लास्ट सेशन म्हणून. पूण कितें आहा, वन्स दे हॅव डिसायडेड ऑन 2 days आमच्या हातान तें कांय नासता की आमी ते एक्स्ट्रा मागतले. आतां आनी आमकां 50 दीस सेशन जावचें वर्साक. हे 50वे एनिवर्सरीच्यान हांव डिमांड करीता. कितें घेवपा जाय क्रुएल्टी ऑफ एनिमल क्रुएल्टी खंय आहा क्रुएल्टी दिरियो ज्याला कडून जायना ज्याला कडून जाता मागीर सो स्टेटीन दिरियो लिगली स्टार्ट करचे म्हणून बिल हाडटले. माळपा मेळना. बिल बिल केलाय माळपा मेळना. टायम ना बिझनेसान तुमचे घेवन एक्सेप्ट करून टायम ना. पूण चयता करपाक ओके. कित्याक गिऱ्यो मोठ्यो मरे चोय ज्याला कांड उपाय म्हणटा तिका लिगल जाता. हिंगा कितें करप ना. ती आमची न्हू इंडियन कंट्री न्हू. हां पीजी मेडिकल आरक्षणाचेर गोंय सरकाराक हायकोर्टान फटें. जीएमसीच्या पीजी कोर्साक एसटी, एससी, ओबीसी आरक्षण हायकोर्टान रद्द केलें. गोंय सरकारान मे 2020त हो निर्णय घेतिल्लो. पीजीक आरक्षण लावपी गोंय पयलेंच. 100 वयर दोतोर सरकाराच्या निर्णया आड हायकोर्टात गेल्ले. पीजी मेडिकलाक मेरिटाचेरूच एडमिशन दिवपाचें म्हूण कोर्टान स्पश्ट केलां. गोवा मेडिकल कॉलेजीन पोस्ट ग्रॅज्युएट कोर्साक एकूण 98 सीट आसात. तातूंतले 50% ऑल इंडिया मेडिकल कावन्सिला वरवीं भरतात. तातूंतले फक्त 49 सीट जीएमसीक मेळटा. तातूंत 41% एससी, एसटी आनी ओबीसी भुरग्यां खातीर राखीव दवरपाचो निर्णय गोंय सरकारान घेतिल्लो. एसटी 12%, एससी 2% जाल्यार ओबीसी खातीर 27%. 100 वयर दोतोर सरकाराच्या ह्या निर्णया आड कोर्टान गेल्ले. गोवा मेडिकल कॉलेजीच्या पोस्ट ग्रॅज्युएट कोर्सा खातीर एससी, एसटी, ओबीसी खातीर आरक्षण हायकोर्टान आतां रद्द केलां. फक्त मेरिटाचेर एडमिशन मेळटलें म्हूण कोर्टान स्पश्ट केलां. तशेंच एससी, एसटी गोंय आयोगान केल्ली शिफारसूय हायकोर्टान मान्य करूंक ना. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार. सुदीन बीजेपीचो इलेक्शन स्ट्रॅटेजिस्ट देवेंद्र फडणवीसाक मेळून आयला म्हूण बोवाळ. सुदीनाक विचारल्यार तो ना म्हणिना. आपल्याक मेळूंक येतल्या दरेक फुडाऱ्यांक आपूण ना म्हणिना. फडणवीसूय खंय तातूंतलोच. आपल्याक बीजेपी बरोबर युती करपाची ना. मात युतीचो निर्णय घेतली खंय मगोची कार्यकारी समिती. सरकार तुमच्या दारी वेल्यान मुख्यमंत्र्याची खरडपट्टी. हांव अशें म्हणून की सरकार तुमच्या दारी पेक्षा पॉलिटिक्स तुमच्या दारी. कारण थंय जी भाशणां जाता ती पॉलिटिकल भाशणां जाता.
थंय जे उलयता की बाकीच्या सरकारांनी कांयच करूना म्हणून, थंय तुमी कामां करपा लोकांची येयल्या, थंय म्हजेर टिको करून कितें फायदो आसता? सरकार तुमच्या दारी म्हणजे तुज्यो योजना आसा त्या लोकांक सांगपाच्यो. आनी सुदीन ढवळीकर 20 वर्सां PWD मिनिस्टर आसा, 5 वर्सां आशिल्लो हो चर्चिल, 2 वर्सां आशिल्लो प्रताप सिंग रावजी राणे, 1 वर्स आशिल्लो दिगंबर कामत. फडणवीस गोयचो बीजेपी वेंचणूक स्ट्रॅटेजिस्ट जायत सावन बीजेपीचो मोगो बरोबर युतीक हालचाली वाडल्यात. इतल्या मजगतीं सुदीन फडणवीसाक मेळ्ळो म्हूण चर्चा विचारल्यार सुदीन म्हणटा आपल्याक मेळूंक सोदतल्या फुडाऱ्यांक ना म्हणिना. फडणवीसूय तातूंतलोच. म्हाका प्रशांत किशोर मेळटा, म्हाका दिनेश गुंडू राव मेळटा, म्हाका BJPचे लिडर्स मेळटा, म्हाका TMC IPAC आसा ताचे बरोबर 1 तासाची मिटींग म्हजी काल जाल्या. नाही मेळ्ळें म्हणजे हांव सगळे लिडरांक मेळटा म्हणून सांगला न्ही तुका. फडणवीस इज वन ऑफ द लिडर न्ही, फडणवीस इज वन ऑफ द लिडर. सुदिनांक बीजेपी बरोबर युती नाका, मात युतीचे थारावपाचे कितें ते मोगोचे कार्यकारी समिती कडेन म्हूण सुदीन सांगता. Executive committee's decision is a final decision in terms as per the Act, Goa MGP Act is concerned. However, at this moment, आम्ही 3 फावटी BJP कडे सुसायड केल्या. आता 4थी सुसायड ही गोळो घालपाची आसतली. म्हाका सद्या परिस्थितीत BJP कडे अलायन्स नाका. म्हणजे तुमचे ओपिनियन नाका, पूण सेंट्रल कमिटी इज द फायनल कमिटी एज पर द एक्ट. पण तेंच्यानी फायनल डिसिजन घेतले जाल्यार जाल्यार ताका राजकारणात म्हणजे जर तर हेका अर्थ. सुदीन मिडिया कडेन सरकाराची तासमपट्टी करतानाच मुख्यमंत्री मोदी आयलो आनी आपूण आनी सुदीन बरोबर आसा आनी सरकारान बरोबर आसतले काय ना ते चर्चा करून थारायतले म्हणून फण्ण मारून गेलो. आचार विचार जे आसा ते सगळे गांठ मारले आनी फुकेळा लायल्या. आनी ही असेंब्ली आमची लास्ट आसतली फुडल्या टायमाक आमी दोगूय असेंब्लीत आसतले. एकाच गव्हर्मेंटान आसतले. अरे आमी दोगूय आतां वांगडा आहा. ते ठरतले दोगांय कडेन उलोवन उलोवन. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी ओमकार फळारी. BJP जावं काँग्रेस गोंयकारांक फक्त पोकी आश्वासनां दितात. गोंयांत जॉब नाशिल्ल्यान तरणाट्यांक भायल्या देशांत वचचें पडटा. पयलीं खंय लोकांची उदरगत करात. आम आदमी पक्षाची रोजगार यात्रा पोन्ने गोंयांत पावली. दिल्ली आप सरकार तरणाट्यां खातीर बरें काम करता. गोंयांत सरकार घडल्यार खंय दिल्लीच्यो स्किमी आनी पॉलिसी गोंयांत लागू करतले. चड करून जॉब गॅरंटीचेर म्हणल्यार रोजगाराचेर आमची कुमारजुव्यां मतदारसंघ जो आसा हो सगळो असो म्हणजे क्रिश्चन लोक आसा, हांगासर मुस्लीम लोक आसा, सगळ्यांचे जे जॉबा खातीर मुद्दाम जावन भायल्या गांवांत वयता. जो फॉरेन कंट्रीक वचून सोदता, युरोपाक वयता, सावदीक वयता, थंय म्हणजे हांगासर जॉब ना. खंयचोच आयज पर्यंत जो सरकार येयला, काँग्रेस सरकारान राज केलें, BJP सरकारान राज केलें, पूण आजून पर्यंत कोणीच एम्प्लॉयमेंटाचो हो प्रॉब्लेम सॉल्व करूंक ना. आयज अरविंदजी केजरीवालान सोप्या भाशेन सांगलेलें आसा की 80% रिजर्वेशन गोंयकारां खातीर प्रायवेट सेक्टरान दितले. अशेंच न्हय तर समज एखादे कोण आमचो गोंयकार बांदव भाव भयण कोण आसूं जेका समज जॉब मेळूंक ना जाल्यार ताका 3,000 मेळटले. मायनींग अफेक्टेड एरिया आसा किंवा टुरिजम अफेक्टेड आसा ताका 5,000 मेळटले. पोर्टल गव्हर्मेंटान कितकें सांगलें की आमी हे डेव्हलपमेंट केला ते डेव्हलपमेंट फुडें करूया, पण जो पर्यंत गोंयचो यूथ बेकार बसलेलो आसा घरा, प्रत्येक वाड्या वयलो यूथ जेन्ना बेकार बसलेलो घरा, नो मॅटर आमी कितके डेव्हलपमेंटाचे त्यांनी करूं ताचो कांय फायदो ना. इतले मजगती दाबोळेचो आदलो मगोचो उमेदवार प्रेमानंद नाणोस्करान आपात एंट्री मारली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया.
कोव्हॅक्सिन वाशीन आता 2 ते 18 वर्साच्या भुरग्यांक दिवपाक सरकारान मान्यताय दिल्या. लायसन्स खंय अजून दिवपाचें आसा. गोंयांत फुडल्या सप्तकांत भुरग्यांक वाशिनां दिवंक सुरवात जातली म्हूण दोतोर धनंजय लाडान प्रुडंटाक सांगलें. 2 ते 18 वर्सां पिराय गटाच्या भुरग्यां खातीर कोव्हॅक्सिनाची क्लिनिकल ट्रायल जुनांत गोंयांत जाल्ली. I am Dr. Dhananjay Lad, Director of Chrome Clinical Research and Medical Tourism Private Limited. Today we have great news that we got SEC recommendations for the pediatric vaccine, Covaxin. About 2 years to 18 years population will be covered in this pediatric drive, vaccination drive. So Covaxin got this permission from the Subject Expert Committee, and within 2 days we will get DCGI emergency marketing authorization letter. So Covaxin is the most trusted brand now. Why? Because crores of Indians taken out this vaccine, and now there is no single death or any major adverse event in this Covaxin. So anybody can trust the same Covaxin in the pediatric population, and this time we can start very urgently. You can say even next week we can start this drive because everything is there. The batch is same. I mean, the dosage is same, strain is same. Once we receive the stock for this pediatric, then we can start. You can say that within 1 week we can start because the COVID portal is also available with all the CVCs, and there is no major preparations for this drive. So we can expect next week this Covaxin for pediatric, and now we can expect that the borders for international borders will be open very soon. गोवा फॉरवर्डान काँग्रेसी कडेन युतीची उलोवणी खंय सस्पेंड केल्या. गोंयची टीम म्हणून वेंचणुकेचे तयारेक लागिल्लो विजय सध्या नवे सकाळची भाशा उलयता. ते वटेन काँग्रेसीन समविचारी पार्टी बरोबर युती जाय म्हणटना तांच्याच मतदारसंघांनी पक्ष बांदावळीक नेट धरला. चिदंबरमाच्या स्ट्रॅटजीत सध्या गोवा फॉरवर्डाचो दोळो आशिल्ल्यान मतदारसंघांनी काँग्रेसीचें चड काम. I have said that we have to awaken the Durga in us. कितें बरें जावचें म्हणून. So a good new सकाळ यो आनी तुका दिसता की आमी जर टीम गोवा केल्ली तेन्ना ह्यो खंयच्यो पक्ष येवपाचे कोण येवपाचो न्ही. काँग्रेस पार्टी इज टॉकिंग इन डायकॉटमी इन देअर वर्ड्स, एंड आय एम विलिंग टू मेक एनी सॅक्रिफायस to ensure that BJP does not come to power again in Goa. ना काँग्रेस बोर्ड येता येना म्हाका खबर ना. I am not giving an ultimatum. I am not giving ultimatum to Congress. As far as I am concerned, officially our talks with Congress are suspended. But what they are talking privately to people close to us and what is coming on the paper are completely two different things. ते वटेन काँग्रेसीच्या पी चिदंबरमान स्ट्रॅटेजी प्रमाण ताणें मतदारसंघाच्या ब्लॉक लेवलाचेर पक्ष बांदावळीक सुरवात केल्या. ताच्यो चडश्यो बसका गोवा फॉरवर्डाच्या आमदार आनी उमेदवार तयार आसात त्याच मतदारसंघांनी. पयली बसका साळगांवां घेतली. हे पी चिदंबरमाचे ह्या सप्तकाचे शेड्यूल. ताणें सोमारा मांद्रे आनी शिवोले बसका घेतली. शिवोले गोवा फॉरवर्डाचो आमदार आनी मांद्र्या उमेदवार थारिल्लो आसा. मंगळारा ताणें हळदोण्या बसका घेतली. थंय किरण कांदोळकार रावंक सोदता. बुधवारा चिदंबरम मये आनी थियेच्या ब्लॉकांच्यो बसका घेवपाचो आसा. थंय गोवा फॉरवर्डान उमेदवार जाहीर केल्यात. एके वटेन BJP आनी सरकाराची मशिनरी सरकार तुमच्या दारीचे निमतान लोकां मेरेन पावंक लागल्यात. दुसरे वटेन गोवा फॉरवर्डान काँग्रेसीची वाट पळयली आनी आतां नव्या सरकाराचो सूर लायला. आनी नव्या सकाळची घोशणा करपी TMC 40 सिटांचेर वेंचणूक लढयतले म्हूण जाहीर करून मेकळे. तातूंत आम आदमी पक्षाचे आनी 40 विरोधी पक्षाचे उमेदवार. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. सरकार गोरवां सांबाळ आनी दूध उत्पादन वाडोवंक दूधकारांक स्वयंपूर्ण गोंयची ज्ञानां सांगता जाल्यार खाती डेरीचो धंदो बुडोवंक लागल्यात. व्हडल्या गोंयच्या दूधकारांचेर आकांत. गोरवांचें लसीकरण करून खातें फेल गेलें. ताकाच लागून गोरवांक फूट एंड मावथ रोग पातळ्ळा. ह्या दुयेंसान गोरवां मरतात. दूधकार बुडले मात खात्याक पडून गेल्ले ना. सध्या फूट अँड माउथ दुयेंसान दूधकार आणि गोरवांक नाका शेवट केला. दूध उणे ते उणे, गोरवांचेय हाल. प्रुडंटाच्या टिमीन परिस्थिती पळोवंक कांय दूधकारांक गाठले.
आगोस्तीन, रानू आणि हेमंत गोवा व्हेलाचे दूधकार. तांच्या गोरवांचे हे हाल. आता 15 दीस जाले सुमार ती आड पडल्यार मायजू जाताले 20 दीस सुमार जाताले आतां म्हणटच आतां ती उबी रावना आतां जायत तेंप जालो. मग आतां कितें करपाचें? गायी लागलेली आनी हो पाडो तेजो ती पांयांनी ते उठपाक जायना म्हणून तो झाडांनी लिपता. 8 जाणां लागोन मेल्याक आनी 4 जाणां बेश्टी मेल्या. हय हय सामकें वरदान सुकयता. थोडी साप सुकयता. तोंडान लागली म्हणटकीर हांवें कांयच खायना. 4-5 दीस तो पाडो आनी आमचो 8 दीस कितेंच खावना. 400-450 लिटर प्रत्येक दिसाक वताले. आतां ते आमचे सरळ श्रंक जावन 200 चडान चड 200 लिटर अशें करून दुखलता. कॉम्पेन्सेशन काय आमकां खंयच्यानूच मेळपाचें ना हाजें. दर वर्सा पावसा आदीं एनिमल हजबंड्री गोरवांक वाशिनां मारताली. अंदू तिवूय ना. खातें म्हणटा केंद्रा कडच्यान खंय वाशिनांच पावूंक ना. कायद्यान आसा की पावसा पयलीं आनी थंडे पयलीं विंटर सिजना पयलीं ही वॅक्सीन FMDची मारूंक जाय कायद्यान. हे आतां हेच करिना. आपूण येवन मार आमी सांगल्यार सुद्दां वॅक्सिनां येवंक ना म्हणटा. आनी तोकार फोन मारून विचारल्यार ती सांगता आशीन येयलेली म्हणून. आनी हो आपयल्यार कसोच येयना दोतोर आमकां. तुमी आतां आमकां आतां 40 लिटर सुमार 40-50 लिटर दूद मेवतालें आमकां. आतां 20 लिटर पासून दूद मेवना. सरळ असिस्टंट डायरेक्टरान बरोवन दिला की वॅक्सीन आमकां सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान येता आनी ती आमकां येवना. वेल्यान व्हडल्या गोंयांत खंय असलें दुयेंसूच ना. फोन मारला ते सांगता आमच्या एरियेक म्हणटा ते FMD स्प्रेड जाल्ली ना. हे आमकां ब्लॅक एंड व्हायटान असिस्टंट डायरेक्टरान बरोवन दिल्लें आहा. त्या खातीर आमी हे तुमकां कळोवपाक लागून हे हायर ऑथॉरिटीज कोण आसा जाल्यार तेंच्यांनी मातशी नोट करचें. हे म्हणलें दोतोर हांगा हे कामाचें ना. काम करूंक कोण बसलेले ना ते फक्त थंय पयशे करूंक रावल्या सुण्यांचेर. जावंक ना जाल्यार हे आमचे जे फार्मर्स आसा तांचे कितल्यो तांच्यो मेल्या. हांचे दगाव इफेक्ट जाल्या. तर थोड्यो सारक्योच उठना. थोड्यो दूद बंद. थोड्यो जमनीक पडिल्ल्यो आसा उठूंक जायना. जाल्यार ह्यो कश्यो जाल्यो? हे सगळें दूद जे आमचे इतले फार्मर्स आसा तांचे सगळ्यांचें दूद गोवा डेरीक वता. अल्टिमेटली गोवा डेरीचें प्रोडक्शन कमी जाता. आनी हे लॉस हांची इन्शुरन्स ना कांय ना बिकॉज दोज आर प्रायवेट ओन्ड एनिमल्स. तुमी जर वचूंक गाय जर कोपर्ड्या फार्मान जर गाय घेवंक वचत जाल्यार 70 ते 80 हजार 70 हजाराच्या वयरूच गायो आसा. गोवा डेअरीचो अध्यक्ष सांगता फूट एंड मावथान खंय गायो मरनात. फक्त दुधाचेर परिणाम जाता. एकलो एक सांगता. मात गोरवां वळवळटा ती सरकाराक दिसना. सरकार स्वयंपूर्ण गोंयच्यो गजाली करता. दूधकार धंदो आनी गोरवां काबार जाता ताचे खात्याक पडून गेल्लें दिसना. जो तो दुसऱ्याक बोट दाखोवन मेकळो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट स्वप्नील तारी. शिष्टाचाराक म्हत्व आसले तरी लोकसेवेक आपूण केन्नाच फाटी ना. खंयच्याच मोठ्या पोस्टार आसलो तरी दरेकल्यान जनसेवेक फुडाकार घेवचो म्हूण गोंयचो राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लेचो उलो. राजभवनान ग्रीन वर्ल्ड क्लीन वर्ल्ड फाउंडेशनाच्या सहकार्यान पणसाची रोपां लायलीं. व्हिएतनामा सावन ही रोपां हाडल्यात. ह्या फुडेंय खंय राजभवन वृद्धाश्रम अनाथाश्रमांक आदार करतले. Of course, they are bound by their decisions with respect to that. Protocol is there. But I would like to say, in 2-3 meetings I stated this. In our country, protocol alone is not the criteria as far as public life is concerned. Whatever may be the position, whether you are a judge, whether you are a governor, whether you are a minister, the basic thing to be done is to do service. I declare that this garden is open with the permission of all of you. We are going to visit all the balashrams, all the old age houses and orphanage, etc. And from governor's fund, we are giving them financially. And the jackfruit is the best one for balanced diet because jackfruit is a very healthy, nutritious, perfect food. Raj Bhavan traditionally has taken a great deal of care and concern for the forest and environment here. गोयची शास्त्रीय गायिका शकुंतला भरणेक TNS ज्वेलर्साचो अंदूचो गोवा ज्वेल किताब फावो जाला.
शकुंतला भयणीन खंय आमदार चर्चिला बरोबर एके काळी कोंकणी भाशा चळवळीत वांटो घेतिल्लो. TNS ज्वेलर्साच्या सुवाळ्याची ही 7वी आवृत्ती. ह्या सुवाळ्याक आमदार चर्चिल आनी ताची धूव वालंकाय आशिल्ले. So this is the 7th edition of our Goa's Jewel, and all these beautiful jewels scattered all over Goa are carefully handpicked by our panel, which is headed by Mr. Marquaz. This time the recipient is Shakuntala ji. You require people like this because today's world, if we are not able to encourage, it's just not about you or about me, but if it is you and me today, it's going to be every child tomorrow. By Shakuntala Bharne, इतले वयर पावणेचेर पावला. हांव तुका इतले आवडटा कित्याक ते बरे सिंगर, बरे एंकर बी ते आनी बरे मुखार वचपी. I feel I'm very blessed to have this function. I may not have this type of audience and this type of people because small crowd with a big heart. It's I really feel. माझ्याकडे खूप शब्द म्हाका सुचना आतां ह्या आखिना बिकॉज इमोशनली म्हजे हृदय परिवर्तन जाल्लें आसा. नवरात्रांनी आमी तुमकां गोंयच्या देवळांतले मखरोत्सव आनी मखर आरती दाखयतात. मखरांच्या माळेंत आज पळोवया माड्डोळच्या म्हाळशेचे मखर. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुनेटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जियो TV ॲपार. 4 चौगात मास्क घालात, विस्कळ भोंवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.